नमस्कार टी टाइम बुलेटिन येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। दाड्याची वाडी दारगळे जाल्ल्या अपघात प्रकरणाक नवे मोडण अपघात न्हय तर खून जाल्ल्याचो दुबाव उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान दिली माहिती। बामोळी सिलिंडर ब्लास्टान 10 ते 12 झोपड्यांचो लासून गोबर उजो पालोवपी दळान बेगोबेग धांव मारून नियंत्रणात हाडलो उजो। मडगांवच्या ओशिया कॉम्प्लेक्सांत आशिल्ल्या बूट शोरूमाक अचकीत लागलो उजो पालोवपी दळाचे जवानांनी घडणूक थळार वचून पालयलो उजो। शॉर्ट सर्किट जाल्ल्याचो प्राथमीक अदमास। गोंय शालांत मंडळाच्या धावेचो निकाल 15 मेक जातलो जाहीर। ह्या वर्सा 19,557 विद्यार्थी बशिल्ले परिक्षेक। साकोड्डे पंचायतीच्या बट्टर तळडे धारगे वाठारांतल्या थळाव्यांक उदका समस्येक दिवचे पडटा तोंड। तात्पुरते टँकरान करून दिवची उदकाची पुरवण थळाव्यांची मागणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें उत्तर प्रदेशांतल्या वाराणसींतल्यान बोल्लो उमेदवारी अर्ज हॅट्रिक करपाची मोदींची मोख। आता खबरो विस्तारांत। बांबोळी जाल्ल्या सिलिंडर ब्लास्टान 10 ते 12 झोपड्यांचो लासून गोबर जालो। ब्लास्ट जालो तेन्ना झोपड्यांनी कोणूच नाशिल्लो, देखून कोणाकूच दुखापत जाली ना। घडणुकेची म्हायती मेळटकीर उजो पालोवपी दळान बेगोबेग धांव मारून उजो नियंत्रणात हाडलो। 44 आवर्साचेर एक कॉल आयले की हांगा एक हट्सांक उजो पेटला म्हणून। सो गोवा रियल इस्टेट्स अँड कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड तेंचे थंय लेबर रावताले, लेबर कॅम्प आसतो तेंचो। अरावंड 140 नंबर्स ऑफ हट्स आसले आनी पत्र्याचे टेम्पररी स्ट्रक्चर ते। सो तेतून अरावंड 10 to 12 ते हट्सांक उजो पेटलो। इमिजिएटली आमकां जेन्ना कॉल आयले 10:44 आवर्सां म्हाजे पणजे फायर स्टेशनाची गाडी टर्न आउट जाली। इमिजिएटली रिइन्फोर्समेंट म्हणून आमी हेडक्वॉर्टर्साची वॉटर बाउजरी धाडली, कित्याक थंय 140 हट्स असल्या कारणान तो उजो आनीक इजिली स्प्रेड जावंक जाय, कित्याक इट इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर। सो म्हाजे ड्युटी ग्रूप पावच्या पयलीं हांगासर आमकां फ्रॉम लोकल्स आयकपाक गेलें की 2 LPG सिलिंडर ऑलरेडी ब्लास्ट जाल्ले। सो म्हाज्या स्टाफांनी कितें केलें, इमिजिएटली ज्या जाग्यार उजो लागूं ना, जे हट्स म्हणजे सेफ असले तेतूंतले LPG सिलिंडर काडपाक स्टार्ट केले विथ द असिस्टंट ऑफ तेंचे लेबर्स जे आसले ते। आनी दोनी सायडीच्यान आमी कॉर्डन फायर करून फायर कंप्लिटली कंट्रोलान हाडलो आनी मागीर आमी एक्सटिंग्विश केलो। आमकां हो उजो पालोवपाक 2 गाडयो लागल्यो, म्हाजी फायर स्टेशनाची वॉटर टेंडर आनी हांगासली आमची हेडक्वॉर्टर्साची बावजर। सो एडिशनल तेंच्यांनी वॉटर टँकर सुद्दां हाडलेले आमकां। वॉटराचो सोर्स आमकां सारको बरो पावलो ना, इंजरीज तरी कोणाक ना, कित्याक त्या टायमार ब्लास्ट जालो हे उजो पेटल्या तेन्ना त्या टायमार थंय कोणूच नासले लेबर्स। केला तो आमी आतां हो तेंचो लायझन ऑफिसर आसा मिस्टर रावत, तांकां सुद्दां विचारलें कॉज ऑफ फायर, ते आमकां दितले डिटेल्स। तशेंच भायर आमी पुलिसेक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक लेटर्स करून तेंच्या कडल्यान सुद्दां सोर्स ऑफ फायर कसो कितें लागला तो हे करतलो। कॉस्ट अजून कळूंक ना, ते लेस दॅन 50,000 म्हणटात। आनी आमी आमच्या स्टाफान 3 LPG सिलिंडर फायर फायटींग ऑपरेशन आसतना त्या प्लेसींतल्यान आमी काडलेले आसा। सो ते पावच्या पयलीं 2 ऑलरेडी समज आमी ते काडूंक नासले आनी उजो तसो लागलो जाल्यार तेय बी ब्लास्ट जावपाक शकता। मडगांवच्या ओशिया कॉम्प्लेक्सांत आशिल्ल्या बूट शोरूमाक फांतोडेर 3:30च्या सुमाराक अचकीत उजो लागलो। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो। हो उजो शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान लागला आसूंये असो प्राथमीक अदमास आसा। कळले की तुमच्या ह्या शॉपाक उजो लागलो म्हणून? आमकां 3:30 कळ्ळें हांगा उजो लागलेले आसा म्हणून। मागीर फायर ब्रिगेडान आयले आनी सगळे हे करून दिले। लायट बी चालू आशिल्ली तुमची? हां, कसो लागलो असो दिसता तुमकां? म्हाका खबर ना कशें लागलें तें, शॉर्ट सर्क्युटान लागले आसता।
लॉस कितले जाले तुमकां? ते अजून काय पळोवना आमी, पळोवचें पडटा. गोंय शालांत मंडळाचो 10वेचो निकाल फाल्यां 15 मेक सांजेच्या 5:30 वरांचेर जाहीर जातलो अशी माहिती मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी दिली. ह्या वर्सा 19,557 विद्यार्थी हे परीक्षेक बशिल्ले. 12वीचे एग्जाम जाल्या उपरांत जी उत्सुकता आशिल्ली ती म्हटल्यार 10वेच्या भुरग्यांक, कारण म्हळ्यार त्यांचो जो रिजल्ट आसा तो केन्ना जातलो ही उत्सुकता 10वेच्या भुरग्यांक आशिल्ली. आनी तांचे खातीर आयज एक खुश खबरी आसा, ती म्हटल्यार गोवा बोर्डान अशें डिक्लेअर केला की 15 मे म्हणजे आयच्या दिसा 5:30 वरांचेर 10वेच्या भुरग्यांचो रिजल्ट डिक्लेअर जावपाचो आसा. जाल्यार ह्या वर्सा ज्या भुरग्यांनी 10वेची एग्जाम दिल्ली त्यांचो आंकडो जो आसा तो म्हटल्यार 19,557 भुरग्यांनी ह्या वर्सा 10वीची एग्जाम दिल्ली. आनी ही जी माहिती दिलेली आसा ती म्हटल्यार गोवा बोर्डाचे अध्यक्ष भगीरथ शेटये हांच्यांनी ही माहिती दिलेली आसा. जाल्यार सगळ्या गोंयभरांतल्या 10वेच्या भुरग्यां खातीर आयच्या दिसा 5:30 वरांचेर तांच्यांनी आपलो जो रिजल्ट आसा तो चॅक करचो. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन सईत, हांव वर्षा आश्वेकर. साकोड्डे पंचायतीच्या बट्टर तळडे धारगे वाठारांतल्या थळव्यांक उदकाच्या समस्येक तोंड दिवचें पडटा. एके वटेन हर घर जल येवजणे खाला उदकाची पुरवण सगळ्यांक केल्या अशें सांगून सरकार गोंयकारांची फसवणूक करता काय असो प्रश्न आतां उपरासपाक लागला. पळयात खासा रिपोर्ट. हर घर जल पावला ही सरकारान केल्ली गोंयकारांची फसवणूक काय? दर दिसाक गोंयच्या विंगड विंगड वाठारांनी उदकाची समस्या उपरासता. अशा वेळार करप तरी कितें? आदले वरी बांयतले उदकाचेर अवलंबून रावपाची पाळी साकोड्डेच्या बट्टर तळडे धारगे वाठारांतल्या लोकांचेर आयल्या. मदल्या वाड्यार आशिल्ल्या 1 MLD प्रकल्पांतल्यान उदक मेळटालें, मात गिमाक लागून पयलेच फावट रगाडान न्हंयचें उदक आटलां देखून उदकाची समस्या उपरासल्या अशें थळाव्यांचें म्हणणें. न्हंयेक बंदारो घालपाची मागणी लेगीत थळाव्यांनी केल्ली. सांग मदला वाडा जो प्रकल्प घातला पळय तो सद्याक थंयच्यान उदक पाणी पुरवठा तळड्यां धारग्यां बट्टर ह्या गांवांत जाताले आनी तुमचे मदला वाडा बी सगळे जाताले. तेन्ना हो प्रकल्प केन्नाच्यान बंद आसा? हो शेनवारच्यान बंद आसा. कित्याक लागून बंद आसा तो? उदका लागून उदक तेंच्यान सगळें ओडून काडला आनी ते सगळ्याक पावयता आनी आमचे बांयो बी सगळे सुकता. आतां सद्या न्हंयक उदक ना. ना उदक ना म्हणून आमी तांकां कितें हें केलें, सांगलेलें की आमकां पयलीं बंदारो घाला आनी मागीर तुमी उदकाचें हें चालू करा म्हणून. बंदारो घालतरी प्रश्न मिटता? हय बंदारो घाली जाल्यार प्रश्न मिटतलो. हांवें अशें आयकलां की पास जालो म्हणून. ते आमकां पास जालो म्हणून आमी आयकलां, पूण ते आतां कितें करता तेंकांच खबर न्ही. म्हणजे जाता तितले बेगीन बंदारो सरकारान बांदलो जाल्यार प्रश्न मिटता प्रश्न मिटता. हय उदकाचो. हय आनी होय प्रकल्प चालू उरतलो. हय आमी तेंच सांगलें तेंकां न्हू, मातशें जाता तितलें बेगीन करा, आमकां बरो हेल्प करा मातसो, नाल्यार तर रात आनी दीस उदक ओडपाक मेळटा न्ही अशें म्हणून आमी तांकां सांगलेलें. ते कितें तरी डिपार्टमेंट प्रयत्न करता उदक कशें मेळोवपा खातीर बी? ते म्हाका कांय आयडिया ना तेंचें कितें म्हणून हाचेर. आतां समज पांचवीच्यान जर बांयक कनेक्ट केली जाल्यार उदक मेळटलें? हय उदक मेळटलें, लोकांक उदक मेळटलें न्ही. पांचशी हांगासर कनेक्ट करून एक पायप हाडून हितून भितर सोडीत जाल्यार उदक आनी टाकी भरीत जाल्यार लोकांक दिवपाक मेळटा? दिवपाक मेळटलें. हें ओडीत जाल्यार आमचे बांय सगळी सुकता न्ही. हे ओडले की बांय आमची सुकता, कांयच बरना. हांगासर उदक आमकां पयलीं आमी इतल्या उदकान न्हाताले हांगासर कमरभर कमरभर उदकान आजून मे म्हयन्या पर्यंत. पूण तें आतां पळय पंप लायला आनी हें चालू जालो तेन्नाच्यान आमकां अशें जाला. बट्टर गावात 60 घरां आसात. दर एका घरात आता टँकरान उदकाची पुरवण करून दिवची अशी मागणी जावपाक लागल्या. घरां आसा? 60 घरां आसा. आनी 60 घरांक आतां उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. हय आनी सद्याक हांगा नळा उदक येतालें तें बंद जालें. बंद जालें. आनी बांयची उदक चालू आसा. बांयचे लोक राहता आमी आतां अशें राजू घालून. आतां पायप लायनीचे ना ते. बांयक पंप बसयला तो तेजो काय उपेग जायना? ना ते सुकता न्हू. तें सुकता उदक? हो पावना ह्या. आनी आतां तुमकां टँकर येता हांगा? हो येता. कितले येता टँकर? एकाक 2 घालता ते. बॅरल कितली येता एकटी मनशां? एकाक 1 दिता. एक घराक? हय एका घराक 1 दिता. तें आमकां पावना आतां पुरवडाना. आनी वाडोज्यो? हो वाडोवंक जाय आमकां. आमी सांखोडा पंचायत क्षेत्रांत बट्टर ह्या गांवांत आसा, ज्या गांवांत आतां गेल्या आठवड्या पासून एक पाणी टंचाई आसा आनी मोठ्या प्रमाणांत हांगा लोकांक उदकाच्या खातीर त्रास काडचे पडटा. पयलीं लोक बांयची उदक काडटाले आनी तेच प्रमाणे तांकां हांगा नळाचें कनेक्शन आहलें, पूण नळाक उदक येनासतना तांकां परत जे जाणटे लोक आसा तांकां सगळ्यांक परत हांगा बांयची उदक काडची पडटा. आतां आमी हे जेन्ना एक बांयचेर हांगा मेवळे भेट दिली लोकांक मेवळे तेन्ना पळोवपाक गेल्यार ती बांयची वर जी चॅनल घालून तांकां गाडी लावपाची आसलेल्यो त्यो गाडयोय लावना. ते हातीन तांकां ओडून हांगा
उदक काडची पडटा आनी तांकां नाकी नऊ येता तेंचे. जेन्ना उदक प्रॉब्लेम जावपाक कारण कितें, रगडा न्हंय सामकी सुकलेली आसा. वयल्यान जें उदक येतालें तें उदक रगडा न्हंयचें येवपाचें बंद जालां. मदल्या वाडार हांगा प्रकल्प आसा, पूण मदल्या वाडार प्रकल्पाक उदक सारकें पावना आसल्या कारणान प्रकल्प काल शेनवारा बंद दवरिल्लो आसलो आनी मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प बंद आसल्या कारणान लोकांक पाणी टंचाय जाय. तळल्या धारयां ह्या गांवां सारक्या उदकाक लोकांक सामको अशे त्रास काडपा पडले. आतां तांकां सद्याक टँकरची वेवस्था चालू केल्या, पूण टँकर दिसांतल्यान एकदां येता, एक बॅरल तांकां उदक दिता. तांकां 2-2 बॅरलां उदक दिवची अशी तेंची लोकांची मागणी आसा. तुमी पळोवपाक गेल्यार की रगडान न्हंयचें उदक सुकपाक कारण लोकांनी संशय व्यक्त केला की तें उदक जें आसा वयल्यान येतालें तें दुसरी मार्गी कर्नाटक मार्गी तेवटेन दुसरे कडेन वळयलें काय कितें असो तेंच्यांनी संशय व्यक्त केला आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर भट्टरच्यान एकनाथ खेडेकर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें मंगळाराक उत्तर प्रदेशांतल्या वाराणसींतल्यान लोकसभा वेंचणुकेची उमेदवारी अर्ज भरलो. ह्या वेळार उत्तर प्रदेशाचो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित आशिल्लो. एकोणीस मेच्यान मडगांवच्या होली स्पिरीट चर्चीच्या फेस्ताक सुरवात जातली. ह्या फाटभुंयेर मंगळारा मडगांव पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यान हेर सरकारी अधिकाऱ्यां बरोबर बसका घेतली. फेस्ताच्या फेरयेक घालपी स्टॉल उबारपा विशीं येवजण्यो आंखल्यो. फेस्ता खातीर उबारपी स्टॉलां खातीर फी मातशी वाडयली अशी माहिती मडगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी गौरी शंकवाळकर हांणी दिल्या. आता 19 तारखेच्यान होली स्पिरीट चर्च आसा, होली स्पिरीट फिस्ट आसा हांगासर. ताका आमची म्युन्सिपालिटीची वर्ष पद्दती प्रमाणे फेरी लागता. आता 2015 एक ऑनरेबल हायकोर्टाची जजमेंट आयिल्लो, तातूंत तांच्यांनी भरपूर गायडलायन्स घाल्ल्यो की फेरी जर घालता जाल्यार ती कशी घालपाची, तातूंत कितली स्टॉलां आसपाची आनी प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे म्हणजे पुलीस, फायर सर्वीस, ट्रॅफिक, FDA, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर सप्लाय हांचे सगळ्यांची जबाबदारी कितें हें तांच्यांनी सारकें स्पेसिफिकली घाल्लें. ताका लागून आज हांवें सगळ्यांक आपोवन तांकां हांवें मिटींग घेतलें आनी हो जजमेंट आसा तो तांच्या नजरेक हाडला की बाबा ह्या जजमेंटा प्रमाणे आमकां ही फेरी घालूंक जाय. तातूंत तांच्यांनी सांगलें की फेरी आसा ती मॅक्सिमम शूड बी फॉर 7 days आनी 7 दिसांनी ती काडपाची म्हणून. तर ते सगळ्यो गोश्टी हांवें तांकां सांगल्या आनी त्या प्रमाणे हांवें तांचे कडेन सांगलां की बाबा हाज्या प्रमाणे जजमेंटा प्रमाणे आमकां ही फेरी आसा ती ह्या फावटी घालून ते बऱ्या भशेन आमकां ते फेस्त हें करूंक जाय. किती जजमेंट आहा तो जजमेंट जो आसा तो ग्रीन गोवा फावंडेशनान तेन्ना तें रिट पिटिशन घालें 2010. ताजेर 2015 तांच्यांनी एक डिटेल जजमेंट दिला, तुमकां जाल्यार कॉपी व्हरा तुमी. आनी तातूंत तांच्यांनी कशें कितें आसा ह्यो सगळ्यो गोश्टी हे केले, डिस्कस केले. स्टॉला खातीर कितें रेट फायनल केली ना, आतां ते गेले फावटी आशिल्ली न्ही ती आमी ना ते ठरयतले आमी कितले फायनल करपाचे, कितले वाडोवपाचे, थोडे वाडोवपाचे आसतात. स्टॉल कितले आसतात मॅक्सिमम 4. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें मंगळारा घरकान्नी सयत शिरगांवचे श्री लयराई देवीचे दर्शन घेतलें. मुख्यमंत्र्यान श्री लयराई देवीच्या जात्रेची आनी कोलोत्सवाची सगळ्या भक्तांक परबीं दिली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत राज्याभायर आशिल्ल्यान अंदू श्री लयराई देवीचे जात्रे दिसा शिरगांवां पावूंक नाशिल्ले. मात लयराई देवीचेर खूब श्रद्धा आशिल्ल्यान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंगळारा शिरगांवा वचून देवीचे आशिर्वाद आनी दर्शन घेतलें. घरकान सुलक्षणा सावंत हांणी देवीची ओटी भरली. जात्रेच्यो सगळ्या गोंयकारांक शुभेच्छा. शिरगांवची देवी लयराईची जात्रा ही गोंयांत व्हडली आनी उत्सवाची जात्रा. त्या निमित्तान गोड जे आसा पळय ते आपल्या दवरता आनी मागीर होमकुंडांतल्यान वचपाची जी पारंपारीक परंपरा आसा ती कितलेशाच वर्सां पासून चलत आयिल्ली आसा. हे सगळेच गोंयभरांतल्यान धोल आसतले किंवा लोक आसतले जात्रा आनी ताज्या उपरांत जावपी पोलो उत्सव 5 दीस सद्या लोक हांगासर येता मोठ्या उत्साहान. हांव जात्रेच्या दिसा पळोवंक शकलो ना. आज देवळाच्या निमित्तान देवीची भेट घेवपाक, देवीचें दर्शन घेवपा खातीर, पळोवन घेवपा खातीर आज शिरगांव गांवांत आयिल्लो. मला प्रसन्न जाता, आनंद जाता की अशाच मोठ्या प्रमाणात उत्साह दर वर्सा आनीकूय खूब मोठ्या प्रमाणात जायत आसा. समेत गोंयकारांक आमी शिरगांव गांवांतल्या ह्या देवस्थानच्या कमिटीतून शुभेच्छा व्यक्त करता आनी त्या निमित्तान खूब बऱ्या पद्दतीचें वेवस्थापन देवस्थान कमिटी करता तांकांय शुभेच्छा दिता.
परत एकदा शिरगावच्या लढाई दाखले गोमंतक टीव्ही खातीर शिरगांवच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दारबांदोडच्या गट विकास कार्यालयांतलो कनिश्ट अभियंतो फ्रँकलिन बार्बोजा कार्यालयांत नासता म्हूण साकोडेचेच उपसरपंच सिरस देसाय हांणी आरोप केला. संबंदीत अभियंत्या कडेन उदरगतीच्या कामाच्यो फायल्स मंजुरी खातीर दिल्ल्यो. गट विकास कार्यालयांत कितलेशेच फावटी मारून लेगीत अभियंतो केन्नाच कार्यालयांत मेळना देखून उपसरपंचान नाराजी व्यक्त केला. 1 जून मेरेन उदरगतीच्या कामाच्यो फायल्स मंजुरी मेळना जाल्यार दारबांदोडच्या गट विकास कार्यालयाक कुलूप लायतलो अशी शिटकावणी उपसरपंच शिरीश देसायान दिल्या. व्हिडिओ ऑफिसान एक फ्रँकलिन म्हणून इंजिनियर आसा. गेल्या जुनान आमी 19 कामाचे प्रपोजल धाडलेले. तेचे अजून इस्टिमेट जावना, टेंडर जावना, इस्टिमेट जावना, TS जावना, कांयच जावना. त्यामुळे आमी फावटी मारीत आसा. आयज हांव 3री फावट हे तो म्हणटा BDO पणजे गेला, तो क्लार्क म्हणटा फ्रँकलिन लिवेर आसा. अशें सगळे ते ऑफिसूच बंद पडला. हांवें एकदां दाबाळीन CM येयल्लो तेन्ना CMकूय एक गजाल सांगलेली की ती ऑफिस BDO ऑफिस बंद पडला म्हणून. आनी हांव तुका सांगता, हांव फाल्यां ह्या जर 8 दिसांक म्हाजे ते सगळे इस्टिमेट जावन मेळना. हांव सादारण जुनाचे 1 तारखेक त्या ऑफिसाक कुलूप घालतलो. हांव डेप्युटी सरपंच साकोटेचो. कितें चल्लां म्हणून म्हाका कळना. प्रशासनूच ना हांगासर. त्यामुळे हांव आतां गेले 3 दीस जाले हांगासर येता. म्हाका खंयचोच ऑफिसर मेळना BDO ऑफिसान. कितें तरी थातूर मातूर आमकां बंद पडला ते अशें म्हाजो जाहीर आरोप आसा. BDO कन्सर्न डायरेक्टरान जी सिद्धी अळणकर आसा तिणें हेचेर लक्ष घालचें. तो जो फ्रँकलिन म्हणून आसा तो म्हाका केन्नाच ऑफिसान मेळना. पूण तेजी प्रेझेंटी लायली वयता. सगळें कितें चल्लां तें मॅनेजमेंट चल्लां फक्त. सध्या आमी BDO ऑफिस दारबांदोड हांगा आसा. तो फ्रँकलिन बार्बोजा जो JE आसा BDO ऑफिसान, तेजेर माजी सरपंच साकोडेचो जो डेप्युटी सरपंच आसा साकोडेचो शिरीश देसाय हेणें तेजेर आरोप केला की तो येयल्ल्या दिसा ऑफिसान मेळना. ऑफिस आमी थंडपडला आनी आमची सगळीं कामां जायना. कामां सगळीं आमची आडोन उरता. तेन्ना हेजेर कितें तरी तुमी कारवाय करची ना जाल्यार कितें तरी करना जाल्यार पूण 1 तारखेच्यान थेट BDO ऑफिसान कुलूप लायतलो अशें तेणी सांगलेलें आसा. तेन्ना आमी जेन्ना पळोवपा येयले तेन्ना खरेंच हांगा फ्रँकलिन हो खरेंच तेजे कॅबिनान ना. पूण अशें आयकूं येता की तेणी फ्रँकलिनान आयच्यान 12 दीस कितें तरी लीव घातल्या अशें म्हणून ऑफिसान सांगलेलें आसा. तेन्ना BDOक आमी मेळपाक म्हणून ट्राय करता जाल्यार BDOय ना. BDO पणजी कार्यालयान गेल्लो आसा. तेजे खातीर BDO आमकां मेळना. आनी फ्रँकलिन हो जो आसा तेजी कॅबीन खाली आसा. तो तेंच्यो माजी सरपंच जो आसा डेप्युटी सरपंच शिरीश देसाय हेजो आरोप आसा की आपली कितल्योश्योच फायल्यो हांगा तेजी टेबलार आसा पूण आजून पर्यंत तेणी पळोवना. कितले म्हयने जाय येयले तेणी तेजेर देखरेखूय घेवना. आतां जो पर्यंत तरी हेजी 1 तारीख पयलीं आपली जर सविस्तर जायना जाल्यार आपूण 1 जूनाक BDO ऑफिसान कुलूप लायतलो अशें तेणी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दारबांदोडच्यान एकनाथ खेडेकर. बेतोडा दत्तगड काजरवाड्या वयल्या थळाव्यांनी उदकाचे समस्ये आड आवाज काडून घागर मोर्चाची शिटकावणी दिल्ली. सोमाराक भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यान सांजे मेरेन उदकाची पुरवण करून दितले अशें सांगिल्ले. ते प्रमाण उदकाची पुरवण सुरू जाल्ली आसा. उदकाचो प्रश्न सुटिल्ल्यान घागर मोर्चा रद्द केला अशें थळाव्यांनी सांगलां. बेतोडा दत्तगड काजरवाडा वाठारांत फाटल्या 8 दिसां सावन उदकाची पुरवण बंद आशिल्ल्यान सोमारा थळाव्या लोकांनी दागफोडाच्या भौशीक बांदकाम कार्यालयाचेर घेराव घातलेलो. जर सांज मेरेन उदकाचो प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार घागर मोर्चा भरपाची शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्ली. मात आतां अधिकाऱ्यान सांगिल्ल्या प्रमाण उदकाची पुरवण सुरू जाल्ली आसा. हो प्रश्न सुटावो केल्ल्यान थळाव्यांनी घागर मोर्चा फाटीं घेतला. दत्तगड काजरावाडा पंच निरंकाल बेतोडा ह्या पंचायत वाठारांतल्या खुबश्या लोकांनी 25 लोकांनी तितून महिला आशिल्ल्यो दादले आशिल्ले फोण्या हांगा जे PWDचे कार्यालय आसा थंय धडक मोर्चा व्हरून तांकां उदका पुरवण जायना म्हणून कागाळ केल्ली. फाटल्या 8 दीस ह्या लोकांक उदका पुरवण जाय नाशिल्ली आनी सांज मेरेन जर उदका पुरवण जाली ना जाल्यार आयज मंगळाराक डाक फोंडेच्या कार्यालयाचेर उदका पुरवण विभागाच्या कार्यालयाचेर धडक मोर्चा हाडपाचो घागर मोर्चा हाडपाचो इशारो दिल्लो आशिल्लो. म्हटल्यार काल तांकां आश्वासन मेळिल्लें. तांकां AE कोण मेळूंक नाशिल्ले. कार्यालयातल्या अधिकाऱ्यांनी तांकां आश्वासन दिल्लें सांज मेरेन उदकाची पुरवण सुरळीत करता म्हणून. त्या प्रमाण काल सांज मेरेन तांकां सुरळीतपणान उदकाची पुरवण जाल्ली आसा. सो तेणी आज तो घागर मोर्चा कॅन्सल केला. त्या लोकांनी डाक फोंडेच्या कार्यालयाक धन्यवाद दिले आनी ही उदका पुरवण अशीच आसची कारण पावसान उदक सगळ्यांक मेळटा. एप्रील मे म्हयन्यांत उदक मेळना. सो त्या समस्येचो सुटावो करचो अशी तेंची मागणी आशिल्ली आनी काल ती तेंची मागणी पुराय जाल्ली आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शेखर नायक.
गोयचे सुपुत्र आणि बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आलेकर हाणें मंगळारा शिरगांव श्री लयराई देवीचे दर्शन घेतले. राज्यपाल आलेकर अंदू श्री लयराई देवीच्या जात्रे दिसा शिरगांवा पावूंक नाशिल्ले, मात लयराई देवीचेर खूब श्रद्धा आशिल्ल्यान ताणें मंगळारा शिरगांवा वचून देवीचो आशीर्वाद घेतलो आनी समेस्त जनतेचे कल्याण आनी राखण करचे अशी मागणी केली. लयराईच्या दर्शनाक म्हणून आज आयिल्लो. 12 तारखेक पंचमीक जात्रा जाली, पण त्या दिसा हांव पावूंक ना. आता फुडले आनी 5 दीस आसात. म्हणटकच बिहारच्यान मुद्दम देवी लयराईचें दर्शन घेवपाक गेलो. दर वर्सा न चुकता येता हांव. जात्रे दिसा जर पावूंक ना जाल्यार कौलांत तरी येताच. देवीची कृपा आमचेर सदांच आसा. आमच्या घराण्याचेर खास करून माझे वडील, माझे आजोबा हे सगळे धोंड असले हांगासर आणि अनेक वर्सां तांणी देवीची आपल्या पद्दतीन सेवा केली. हांव एक हांगा दर्शनाक येता देवीच्या पांया कडेन म्हज्या सगळ्या कुटुंबाक घेवन आनी तिचो आशिर्वाद आसचो अशी एक प्रार्थना करता. प्रार्थना केन्नाच वाया वचना. देवीच्या पांया कडेन केल्ली आमच्या केवळ आमच्या घराण्याचेंच न्ही तर गांवांतल्या सगळ्या लोकांचें तिणी सदांच बरें केल्लें आसा आनी आमच्या गोंयच्या सगळ्या लोकांचेर तिजी कृपा दृश्टी आसा. ताका लागून गोंयांत अनेक बऱ्यो गोश्टी घडत असतात. अशीच तिजी कृपा दृश्टी आमच्या सगळ्या समस्त गोंयकारांचेर उरची इतलीच देवी कडेन प्रार्थना केली. शाळेच्या वर्गांच्या परवानगी वेल्यान आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांचेर केल्ल्या आरोपाच्या फाटभुंयेर आदले आमदार नरेश सावळ हांकां आतां कायदेशीर कारवायेक तोंड दिवचें पडटलें. नरेश सावळ हांचें आव्हान स्विकारलां अशें स्पश्ट करीत दोतोर शेटये अध्यक्ष आशिल्ल्या शिक्षा विजन संस्थे वतीन नरेश सावळ हांकां कायदेशीर नोटीस धाडल्या अशी माहिती शिक्षा विजनाचे सरचिटणीस दिलीप धारगळकर हांणी आमदार समर्थकांनी घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत दिल्या. कासरपालच्या संदीपक शाळेच्या विशयावयल्यान संस्थेचे अध्यक्ष आणि आदले आमदार नरेश सावळ हांणी आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांचेर खर टिका केल्ली. नवीन वर्गाक परवानगी दिवपाक आडमेळी हाडल्या असो आरोप नरेश सावळ हांणी कांय दिसां पयलीं घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत केल्लो. ते फाटभुंयेर शिक्षा विजन संस्था तशेंच आमदार समर्थक, सरपंच, पंच वांगडी आनी हेर कार्यकर्त्यांनी सोमारा सांजे मुळगांवां पत्रकार परिशद घेतिल्ली. सावळ हांणी वापरिल्ली भाशा अशोभनीय आसा अशें म्हणत दोतोर शेटये समर्थकांनी सावळ हांचो निशेध केलो. तो म्हणटा की दोतोराक लोकूच मारले म्हणून हांव ह्या प्लॅटफॉर्मार वयल्यान ताका सांगता. ताका इशारो न्हू, ताका सरळ सांगता हांव ताका. हे जे मुद्दाम म्हणून हे दाखोवचे मुद्दत तुमी. ताका जर हिम्मत आसा जाल्यार तेणी जागो सांगचो, टायम सांगचो. सगळे शिक्षा विजयचेच न्हू, जितले लोक आमच्या कडेन आसा, जितले लोक आमचे विश्वास दवरतात ते सगळे यंत्रण तुज्या घरात पावलो ना हांव. जाचे आसा हे असले पॉलिटिकल इतले कामूच सोडटलो अशें हांव ह्या व्यासपीठार जाहीर करता. मदीं जे आसा पळय ते धमक्यो आमकां दिवं नाका. तुज्यो धमक्यो आमी खूब वर्सां आयकता, खूब वर्सांचे आयकत येयल्ले आसा आनी म्हणून तुका सांगता की मदींच वल्गना करूं नाका. अध्यक्षांचेर तेणी मानहानी केल्ली आसा, ताका लिगल नोटीस पावल्ली आसा, ऑलरेडी पावल्ली आसा. तेजे आमी जास्त उलयना. आतां काय ठरयलो कितें आहा तें काय ना. तेणी जे आसा पळय ते हेजेर ठरवचें, ते हितूनसून त्या नोटिसीकूच सारकें उत्तर तेणी दिवचें. जो हुकुमशाही प्रमाणे जे अविचारांचे नाका जाल्ले जे विचार जे तो अविचारान जे वागता, हे आमदाराक, माजी आमदाराक ही भाषा शोभाना. जो आमचो डॉक्टर आसा वो उच्च शिक्षित आसा, तेणी आयज मेरेन तेचेर कांयच भाष्य करूंक ना. कित्याक आमच्या कार्यकर्त्यांनी डॉक्टराक सांगलेले की आमी डॉक्टर तुज्या भाशेन खंबीर आसा, तू हेका कांयच आन्सर दिवपाचें ना. आमी कार्यकर्त्याचे आहा, शिक्षा विजनाचे जे सगळे कार्यकर्ते आहा तेका आमी तेका कितें ते प्रत्युत्तर दितले, उत्तर दितले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. थिवी स्टेशना लागसार एर्नाकुलम ते अजमेर मारुसागर एक्सप्रेसीच्या ब्रेक बायणिंगाक उजो लागिल्ल्याची घडणूक घडली. कोंकण रेल्वे पुलीस कॉन्स्टेबल विशाल केरकर, वसीम शेख हांच्या सयत रेल्वे सुरक्षा जवानांनी फायर एक्सटिंग्विशराचो उपेग करून उजो पालयलो. ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जाली ना.
OCI कार्ड धारकांची भाजपान फसवणूक केल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला. केंद्र सरकारान काडिल्ल्या शुद्धी पत्रिकांत OCI बाबतींतले निर्णय अजून विचारात दिन आसा अशें म्हणलां. मात लोकसभा प्रचारा वेळार खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी OCI कार्ड धारकां वटेन निर्णय जाल्ल्याचें सांगिल्लें. तेन्ना सरकार हें आश्वासन फकत मतां मेळोवपा खातीर दिल्लें काय असो प्रश्न आमदार कालूस फॉरेरान उप्रासला. BJP सरकार तुमकां खबर आसा पक्षा आहा ते फकत जुमला ते जुमला आनी आतां हांव म्हणटा इज अ पार्टी ऑफ डिसीट, पार्टी ऑफ लायज. दाखयतात एक कोतात दुसरे. लोकांक सांगलें मुख्यमंत्रीन की तेणें OCI इश्यू रिजॉल्व केलो आनी 4 तारखेर आबिल्ल्या म्हयन्याचे एक ऑफिस मेमोरंडम काडून दाखयले लोकांक की रेवोकेशन ऑफ पासपोर्ट तो इश्यू आतां सॉल्व जालो. कोणाचो पासपोर्ट रिवोक केलो ताका OCI कार्ड पासून मेळटलो म्हणून आतां शॉक आयली लोकांक की आतां कोरिजेंडम काडले आनी ती कोरिजेंडमाची डेट आसा 30 तारखेर एप्रिलाची. ते डेटा प्रमाणे ते म्हणल्यार ते पॅराग्राफ काडलो आनी म्हणल्यार मॅटर इज स्टील अंडर कन्सिडरेशन, रेवोकेशन इज स्टील अंडर कन्सिडरेशन म्हणलें. लोकांक कांय बेनिफीट दिलें ना, लोकांक फटयले. कित्याक लोकांक फटयले म्हणटा पळय तूं फर्स्ट मेमोरंडम काडला कोड ऑफ कंडक्ट लायत्री मागीर तुमी रिलीज केल्या सांगपा हें केलें म्हण म्हाका दुबाव आहा केल्लें वा केल्लो म्हणून. पूण हो पासून 30 तारखेर आबिल्ल्याच्या म्हयन्यान काडलें तें लोकांक कित्याक सांगलो ना पयलेंच रिवोक जाल्यार. कित्याक 7 तारखेर माया म्हयन्याचें आमचें इलेक्शन आशिल्लें. सांगलो जाल्यार लोक बेजार जावपाचो आनी ते सामकें एक्सपोज जावपाचे. लोक म्हणपाचे हांकां पातोवपा जायना म्हूण हें फटकिरे म्हूण. आनी लिपोवन दवरलें. हायकोर्टान एक पेटिशन आशिल्लें की 2 पेटिशन आशिल्ले. ते पेटिशन ते दोनी पेटिशन 6 तारखेर माया म्हयन्याचे आयले हियरिंगाचेर पळयतो. 6 तारीख डेट आहा. 7 तारीख इलेक्शन उगडास दवरतो. सो 6 तारखेर ही कोरिजेंडम हायकोर्टाक दाखयली ना, फकत तो पयले ऑफिस मेमोरंडम दाखयला आनी ती पेटिशन डिस्पोज जाली. सगळे खूश जाले. इलेक्शन जालें. आतां ते काडले. आतां कॅट आउट द बॅग म्हणटात ते काडले आनी उडयले लोकांचे. आनी कितें केलें लोकांक फोंडांक घायले. हेसले ते पार्टी ते पातेवपा जायना. फकत इलेक्शना पासून कितें करपा रेडी आहात ते तांकां सिरियसनेस ना आनी फकत लोकांक फटोवपा भोंवतात ते. टी टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.